तर झडपी इलेक्शन या दिसांनी कशें पळयता तुमी? एक युवा पिढी ही जिल्हा पंचायती इलेक्शनात मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पक्षाकडे निवडून आलेली आसा. यावेळा आपण दोन्ही जिल्हा पंचायत कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आणि लोकांच्या आशिर्वादान भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळ्यात. पहिल्यांदा इतली मोठी मेजॉरिटी भारतीय जनता पक्षाक मेळिल्ली आसा. आज ताची सकाळी शपथविधी आशिल्ली. ती शपथविधी जाले नंतर तांचो ल्हानसो सत्कार पार्टीच्या ऑफिसान तांकां आपयल्ले आणि सादारण फुडली वाटचाल कशी तुमी सगळे आसात फुडली वाटचाल कशी करप आमकां जे कितें लोकांनी निवडून दिल्या कित्याक लागून निवडून दिल्यात काही नवे जे काही कॅन्डिडेट आशिल्ले त्या संदर्भात तांकां मार्गदर्शन केलें आणि ही युवा पिढी निश्चितपणे आपापला मतदारसंघ आनी फुडें विकासाच्या बाबतींत आनी फुडें व्हरतली. So municipality election should be on party line तुमकां दिसता? म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पार्टी लायनीचेर जावचें या सादारण सरकारान निर्णय ताचेर घेवंक जाय. म्हणजे लोकांचे लोकमत घेवंक जाय. आणि सरकार एक निर्णय घेवंक शकता पण आता खरं म्हणजे हे जरा इन्स्पेक्शन म्हणजे आत घेताना हे व्यवस्थितपणे इन्स्पेक्शन टाईट केलं पाहिजे. कारण एक जर पेशंट चुकून शिरला तर परत एकदा गोव्याची मागची स्थिती परत येणार आहे. कंपल्सरी टेस्टिंग करपाक जाय टेस्टिंग किंवा बाकीचे या टेस्टिंग स्ट्रिक्टली टेस्टिंग करतो. हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाक जाय. डेफिनेटली हेल्थ मिनिस्टर घेतात न्ही दखल. हेल्थ मिनिस्टर घेता चीफ मिनिस्टर घेता. हां सर आनी एक म्हणटा पळय तशें बिफाचे इशूचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? बिफाचे इशूचेर तें हें जालेलें आसा पळय. काही विषय काही कॉन्ट्रोवर्शियल असतात तातूंत सरकारान सगळ्याच्या सहमतान तोडगो काडप हें म्हाका दिसता बरें दिसता आणि सरकार त्या बाबतीत प्रयत्न करता. ओके एज अ फादर तुमी कशें पळयता तुमचो चेडो जो ZP चिपान येयला पळय? पळय ताणें एकूण निवडून येयला हो त्या मतदार सिटी कावन्सिलाक चेअरमॅन आशिल्लो आणि एक कार्यकर्तो म्हणून खूब आपल्या कुमारजुव्या मतदारसंघाचो अध्यक्ष म्हणून काम केल्लें आसा. आणि ह्या खातीर जी काही राजकारणाची ताची प्रत्येकाक हें मत आपलें मत आसता. आज ते स्वता निर्णय घेवपाक ते मेजर जाल्ले आसात आणि एक बरी गोष्ट की लोकांनी म्हणजे ही ताज्याच परिश्रमाची पावती आसतलीच लोकांनी एक वेगळ्या हेतूंच्यान ताका निवडून दिल्लो आसा. हांव कोल्हे मतदारसंघाच्या सगळ्या मतदारसंघाचो आभारी आसा. तुम्हाला वडील म्हणून तुम्हाला कसं वाटतं हे? शेवटी आम्ही आहोत ह्याच्यात आमच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांनीही प्रवेश केला आणि आपलं यामागचं एवढंच उद्दिष्ट आहे की ह्या माध्यमातून लोकांची सेवा चांगली व्हावी ह्या हेतूनेच ते काम करतात. खूप आनंद आहे. सर लिबरेशन डे ह्या दिसा ते कांय स्टुडंट्सांक अरेस्ट जाले ते कशें पळयता तुमी? लिबरेशन पणजे पयर 60वो लिबरेशन डे जालो या आनी पणजे म्हणजे गोंयकार भुरगे आशिल्ले वा ते हें करताले पळय थिंगा आहले भरलेले पळय तांकां अरेस्ट केले ते कशें पळयता? काय विषय इथलं खबर ना तुझ्याकडला विषय ऐकता काहीतरी कारण असलेले का नंतर